सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी आनी उर्सुला त्रावासो हांच्या आत्म्या पासत. दुसरें तेसांव सोंपून गेल्ल्या एलन कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आनी आमच्या घोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. सगळीं जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जीं कोण बरीं नात, पिडेंत आसात, तांकां पिकोवणीचो हात लाय म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, सोडवणदाराक परगोट करूंक आमकां सगल्यांक सयेग आसा आनी आमकां मेळिल्लो सयेग घेवन आमी देवाची खुशी पाळटाव तेन्ना आमी सदांच उरताव तसलीं जाता, सदांच तोगता तसलीं जाता. जायते पावटी आमी देवाची खुशी कुशीन दवरून आमचीच खुशी केल्या व संवसाराची खुशी केल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवा कुंचर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्पर देवा सर्गीच्या रया. सर्पद्विदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्पद्विदार देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन जुवान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, ताचे नांवीं तुमचीं पातकां बोगसोल्ल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबाक तान आसा ताका तुमी ओळखून पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नोश्ट्याचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबाक तान आसा तो ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बोलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्याचेर जोयत वेला देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराचे वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वोंडावण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय.
हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात, पूण जो मनीस देवाची कोशी पाळटा तो सासणाक तोगता. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं, प्रितूम संतोसूं. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं, प्रितूम संतोसूं. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दिता परमेस्वराक. बेटोवण्यो वर्दनां घेवन मंदिरान भितर सरात. आमचो जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं, प्रितूम संतोसूं. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्याक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेस्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गावून सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. आमचो जबाब: सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सोई. दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयला. येयात, सगल्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पोरजोळ्ळा. सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सोई, सोई. सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सर्वेस्परा सोई, सोई, सोई. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साडी नासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्यांक सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्ती प्रमाणें करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियान आपल्या नाजारेत नोंगरान परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन घोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भुरगो जाणवायेन बरोवन घोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. हीं उतरां आमच्या भुरग्यां सवें खरीं जाल्लीं आमकां कोणाक नाका जायत. आमचीं भुरगीं जाणवायेन बरोवन घोठायेन वाडत वेतात आनी देवाची मजत तांचेर आसा. हें खंयच्या आवय बापायक नाका? कोणूय आसतलो जांकां हें नाका तो? सगल्यांक जाय की आपणाच्या भुरग्यां सवें हेंच आसपाक. देवाची भिरांत, देवाची घोठाय आनी देवा सवें ही जाणवाय. भाव भयणीनो, हें सगल्यांक आमकां फावो केल्लें आसा. आनी भाग्यून पावलो खेरीत भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान बरोवन भाग्यून जुआंव आयज आपल्या ह्या पयल्या वाचपान हे पयले चिटीन खेरीत भाशेन कोणाक आपूण बरयता तें सांगता.
तो भुरग्यांक बरयता, तरणाट्यांक बरयता, आवय बापायंक बरयता, वाडलोल्यांक बरयता, नेणट्यांक बरयता आनी सगल्यांक फकत एक वस्त सांगता, देवाची खुशी करता तो सदांच तोखता. देवाची कुशीचेर आड आहा ती संवसाराची खुशी. जाल्यार देवाचे कुशीचेर आड वेता ती संवसाराची खुशी कितें करता आमचें सवें तेंय ताणें बरे भशेन सांगलां. कितें मेळटा ह्या संवसारान? कुडीची वंडावण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बडाय. भाव भयणीनो, ह्यो तिनूय वस्तू आमी आमचे भोंवतणी संवसारान वाडटा तें पळयलां. आनी हाकाच लागून म्हणजे कुडीचे वंडावणेक लागून, दोळ्याचे आशेक लागून आनी गिरेस्तकायेचे बडायेक लागून आयज मनीस खंयच्या चिखलान पडलेलो आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. तर हाचेर जरी तर आमी वायट वेतल्या वो आड वेतल्या, संवसाराचेर आनी संवसाराच्या खुशयांचेर आनी संवसाराच्या वंडावण्याचेर जरी तर आमी आड वेतल्या जाल्यार देवाची खुशी करपाक आमकां उलो. आनी देवाची खुशी करप म्हणल्यार आमी पयली सुवातेर ताका अणभवप आनी तोच जेजू दुसऱ्यांक दिवप. जे भशेन आना ही बाकणारीन जेन्ना सिमेवान बाळका जेजूक आपल्या हातान घेतलो, ताका जेन्ना देव मंदिरान भेटोवंक हाडलेलो तेन्ना सिमेवान ताचे विशीं भाकीत केलें. तेन्नाच आना ती ह्या बाळकाक आपल्या हाकेन घेता. ताका घेतल्या उपरांत ती ताची खबर सगल्यांक सांगता. हें आमी आयज आयकलां. तर भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक आमी जेजूक अणभवूंक, ताका आमी घेवंक आमच्या जिवितांत संवसारीक खुशयो आसात त्यो पयस करून देवाची खुशी करून आमी आमचीं पावलां मुखार मारता आसतना जेजूक सगल्यांक परगटीत म्हणजे आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक आमकां हे भेटीन कृपा मागून घेवया. गान घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. Vedice unia sole, amci casa dovorda, sugani duxor angeles, Gesù tu abetoila, sugani duxor angeles, Gesù tu abetoila, utcacciate nella Corsace tuje bori, Gesù monciatarona. Corsace tuje bori, Gesù monciatarona. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुविचार नावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जय सव्य आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरींग गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांव वैभवान मुसर्गीक तुका जय जय सर्वेश्वराचें नांव आतां ताका जय मुसर्गीक तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपर गोटुया सोम्या जेजू कथा आनी एकाल्सींतलें पियेता कितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन कुडीची वंडावण दोळ्याची आशा आनी गिरेस्कायेची पदवी पयस धरून आमी देवाची कुशी सदांच पाडूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. जय सगळे असो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची कागद गो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची कागद गो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे. बाबा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुजे उजोड जाले आमचे मोने बिराक करचे. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे. मनशा सैमान कांतो जालोय संक्रांत दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाटताय. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे. सौम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावूं गे.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आयज आमचे फिरगुजेन 2 इंतेर जातले. सकाळीं 9:30 वाजता सांतान लुकस नाकेळी वाड्याची ही आमची भयण सोंपून गेल्या. आनी सांजे 3 वाजता जोवन गोवे तिचो इंतेर जातलो सांजेर 3 वाजता. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. गायन घेऊया H5 पेज नंबर 108 H5. Santo Spiritus